नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात चौकशी खातीर ईडी मुखार हाजीर रावपाच्या कांय दीस पयलींच काँग्रेसीची अध्यक्षा सोनिया गांधी हाची कोविड चाचणी पॉझिटिव्ह आयल्या। सोनिया गांधी हाका 8 जूनाक ईडीच्या तपास यंत्रणे मुखार हाजीर रावपाचें आसा। सोनिया गांधी फाटल्या कांय सप्तकांक खुबशा फुडाऱ्यांची आनी कार्यकर्त्यांची भेट घेत आसा अशें काँग्रेस फुडारी रणदीप सिंग सुरजेवाला हांणी सांगलां। बुधवारा सांजे तिची कोविड-19 चाचणी पॉझिटिव्ह आयल्या। सोनिया गांधी कोविडाची कांय लक्षणां दिसतात देखून ताणें स्वताक वेगळे दवरल्या। आनी एक गजाल लक्षांत घेवपा सारकी म्हळ्यार नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल आनी सोनिया गांधी हाका बुधवारा समन्स धाडिल्लें, मात आतां सोनिया गांधी पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान फुडें कितें जातलें तो एक चर्चेचो विशय जावन उरला।